विल्फीक मन आसले बेगीन काजार जाय म्हणून साबार मोगाची पदां घडल्ली. तांच्या घरा एक बांक आसलो असोच एक हार्मोनियम आनी मिनाबाई उद्दलांगा घालून बसताली खंय. विल्फीन थंयसर साबार पदां घडल्ली. तांतली ती थोडीं पदां मोगाची पदां आनी आज एक पद आसा. म्हज्या मोगाचें गीत गायता. हें पद लागीं लागीं 1960 इस्वेंत घडल्लें म्हणटा मिनाबाई आनी तांणी तें सांगता पयलें गायिल्लें पदय म्हणटा स्टेजीचेर. आनी आज हांगासर अश्विन आनी मोनिता तुमच्या मुखार. तुझ्या पायातला तुझो मोग तू समर्पिता. तुझ्या मोगाचे गीत गायता. तुझ्या पायातला तुझो मोग तुका समर्पिता. तुझ्या मोगाचे गीत गायता. सुखी पावली पाती गोडीरा आम्ही दोघांच मुकणारा उपयोना संगा सागोरा. संसारा सुखी पावली पाती गोडीरा आम्ही दोघांच मुकणारा. गीत गायता. तुका मोगाचो दिता. सगळ्या जिणेंत मोगा तुझ्या पायातला म्हजो मोग तुका समर्पिता. म्हज्या मोगाचें गीत गायता. तुका मोगाचो दिता.
सगळ्या जिंकलो गा तुझ्या पायातला बुजून तुका सोडिता तुझ्या मोगाचे गीत गायता सगळ्या जिणयंत म्हज्या तुज्या पांयां तळा म्हजो मोग समर्पिता आपुरबायन गायला देव बरें करो आ एका पाद्र्यापान परतून फादर विल्ली दी सिल्वा तांणी विल्फीक म्हळें तुज्या इतली बरां पदां इतली प्रसिद्ध जातात आसात तांचो एक बूक काडया विस्नार पदांचो आनी तांतूं पयशे मेळटे रे म्हणून तशेंच जालें तो बूक फायज जालो इतलो भरान विकलो आनी तांतल्या पयशांनी विल्फी मिनाचें काजार जालें आनी हें काजार जावं सा म्हणून तांणी पयलेंच स्टेजीर गायलेलें ताची एक झळक हांगासर सगळ्या गावांनी गाजल्या गोवारी आसा म्हूण आमी मोगारी वर्सां तीन चारी जाली पाशारी आमी आशिवून आमचे गाजारी 1970 सनेराच्या 25 तारखेर सोंत्या आयतारा आमचे काजाराक तुमी येवचें पोट भरून जेवचें सडवणे काय आसल्यार सुदारसून व्हरचें आमचें काजार गर्द करूंक आमचे लागीं पयशे ना सगळ्यांक आपोवंक मन आसा तरी आपोवंक जावचें ना दादले सगळे आमगेर या बायलां सगळीं आमगेर उपकार करून सोडून येया भुरग्यांक तुमच्या तुमगेर मोगार पडून काजार जाता आमच्या घरच्यांक पसंद ना तांच्या कुशीक राखल्या जाल्यार आमकां करन्स काजार ना काजार जाता आमच्या कुशेन राखचें आमकां देवान रेस्पेराचे मीस जातस तुमकां सगळ्यांक जेवण काजार जाता आमच्या कुशेन राखचें आमकां देवान रेस्पेराचे मीस जातस तुमकां सगळ्यांक जेवण अशें जाल्लें विल्फी मिनाचें काजार हांवें उडोवचें म्हणलें विल्फीक 7 जाणां भुरग्यां पैकी विल्फी निमाणो म्हणून तांच्या घरांत मोग खेळ जबरदस्त आसताले एक पद आसा तें विल्फीक आपल्या भावनांचेर आशिल्लो मोग एका कुटुंबांत आशिल्लो मोग कोसलो म्हणून विल्फीक कळीत आसलें तें त्या पदान दाखयता चिंताना फुटवाना तडवाना आदले ते दीस नियाळताना हें पद नाटका खातीर म्हणून घडिल्लें कित्याक विल्फी त्या वेळार ताचें नायट जावच्या पयलें ताचे सुवातीचें नायट जावच्या पयलें नाटकांकच म्हणून पद हांगडतालो आनी हें पद ताणें तिसरी चीट नाटका खातीर दिसल्लें आनी त्या नाटकांत आपुरबायेचें हें चित्रण ह्या पदांद्वारे जाल्लें फुटवाना तडवाना आदले ते दीस आमचे नियाळताना मोगाचे घर आमचे सांगताना रडूंक येता हेच चिंतासताना चिंताना फुटवाना तडवाना आदले ते दीस आमचे नियाळताना मोगाचे घर आमचे सांगताना रडूंक येता हेच चिंतासताना सोयनी काय फायदो ना सलियांक ते निर्मिला वाट नासताना न्हवऱ्याचें घर तुमी सरताना जमालें घर तुमकां
तुमका विसरूचे ना रोडो नास पयली काय फायदो ना चलयांक ते निर्मिला वाट नासताना नव्याचे घर तुम्ही सरताना जमाले घर तुमका विसरूचे ना बरे नशिबा आमकां पुरसायला चारी मना संगी घर जायला एका उदरी आमकां जल्मला आनी ह्या मोगाच्या घरा पायला बरे नशिबा आमकां पुरसायला चारी मना संगी घर जायला एका उदरी आमकां जल्मला आनी ह्या मोगाच्या घरा पायला आमच्या घरांत तुम्ही सरली बोरा विसरो नाकात तुम्ही गोऱ्या घरा आमचो उडास तुमच्या मोदीन दोरा वर्सा एक फावटी पुणी येया कुळारा थोड्या दिसांनी आमची सरता गाडी ऐकून घेयात आमची उदरा थोडी इंडिया पोणार आमचो घडामोडी विसरून सोडात कित्याक नेणटी घडी भावानी भयणी सोबत बरो रट्टा बांदात काय व्हडला घेरो यज्ञाया साव आमी झगडी मारू तरी काळजाचो मोग करो भावानी भयणी सोबत बरो रट्टा बांदात काय व्हडला घेरो यज्ञाया साव आमी झगडी मारू तरी काळजाचो मोग करो भाव आणि भयणीचो मोग आचाकी सोड कसो विवरण करूंक साध्य आसा ते म्हाका हांव नेना आनी एक मोगाचें पद म्हणटाना एकच उडास येता सुर्याच्या किरणांनी आपुरबायाचें पद आनी तें जर तर विल्फी आनी मिनान म्हणलें आमी आयकलें तर ताच्या की वर्तें भाग दुसरें ना आज विल्फी आनी मिना सांगाता म्हणून साध्य ना आशा आसा ताच्या बदलाक तांणी अखेरीच्या पावटी मिलार 2029 हे अखेरीच्या पावटी तांणी पद गायलेलें आसा ताची एक ल्हान झळक आमच्या मुखार सूर्याच्या किरणांनी दर्याच्या लारांनी देखता मोग तुका चिंतांनी स्वप्नांनी मोगान बिडार केला आमच्या दोन काळजांनी थोड्या सावली भितर मोगार पडल्या आमी नान मोगाक धोळे हे उतार चिंतून पळे केन्नाय सुखचे ना काय मोगाचे तळे मोगाक नांव फाले नान मोगाक दोळे हे उतार चिंतून पळे केन्नाय सुखचे ना काय मोगाचे तळे मोगाक ना फाले
तांचे केन्नाय सुकोंक नातलें ते मोगाचें तळें तुमच्या तळयांचो आवाजच सांगता. मोग तांचे लागीं भरपूर आशिल्लो. काजार जाल्लें, एक बेबी जाल्लें, कोंकण कोगळ बिरोधी मेळिल्लें. पूण त्याच वेळार विल्फीक थोडे कश्ट आशिल्ले, पयशे नातले, थोड्यो संवयो आशिल्ल्यो. हांवें सवार तेंपा उपरांत विल्फीसरच्या थोड्या तेंपा आदीं ताचे लागीं सवाल केल्ले. तुज्या जिवितांतली ती खराळ घडी खंयची? विल्फीच्या दोळ्यांत दुकान देंवली. तो उडास काडून तो म्हणालो, विणा बेबी आशिल्लें, ताका खराय जाल्ली, कितें जाल्लें, ताप येतालो. डाक्टरांनी ताका म्हणलें ताका दूदच दिवन रावात जाय म्हणून. दूद हाडूंक पयशे नातले. विल्फी त्या सांजेर सदांच्या बरी इल्लेशे वेळान आयलो घरा येताना ताचो भाव रावला. ताणें हात उदारे केले. कसली अवस्था तुजी, पळय. विल्फीन पळयलें. तो म्हणालो, हांव इतलो खळवळ्ळो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फांत्यार घाटाक गेलो. हाका मात न्हय तो घाटाक गेल्लो, कित्याक म्हण ताची पदां अशीं तशीं फसीत जाल्लीं, तातूंत दमडी मेळनातली. आनी सगळो घाटाक धांवडायलो. हांगासर आसा आमच्या मुखार क्लॉड डिसोजा. नासताना मोगार पडलो, चिंती नासताना काजर जालो, चिंती नासतानाच बापूय जालो आनी चिंतूंक ना ते चिंतूंक लागलो. चिंती नासताना मोगार पडलो, चिंती नासताना काजर जालो, चिंती नासतानाच बापूय जालो आनी चिंतूंक ना ते चिंतूंक लागलो. हे अशें कशें जालें गाय, म्हाका चिंता ना सुरता वाय. नदर मुगेर तूं काय म्हाका सदांच पाव म्हजे सुगूर माय. हे अशें कशें जालें गाय, म्हाका चिंता ना सुरता वाय. नदर मुगेर तूं काय म्हाका सदांच पाव म्हजे सुगूर माय. लग्नाच्या आधी फिरलेन पॅटा तुम कोड घेता, आता ताची सुता कोंगणेक उडयली 3-4 पदां आनी कोंगणेक लागून उपाशी सदा. लग्नाच्या आधी फिरलेन पॅटा तुम कोड घेता, आता ताची सुता कोंगणेक उडयली 3-4 पदां आनी कोंगणेक लागून उपाशी सदा. म्हाका पाताळ सडयलो, म्हज्या पोटारी बडयलो, म्हाका रिणान बुडयलो आनी आसा तसो सुकाटाक धांवडायलो. म्हाका पाताळ सडयलो, म्हज्या पोटारी बडयलो, म्हाका रिणान बुडयलो आनी आसा तसो सुकाटाक धांवडायलो. विल्फी घाटाक धांवलो, एक वर्सभर रावलो. पूण घरा ताचे भुरग्याक तो सोडून गेल्लो, ताच्या पत्नीक सोडून गेल्लो.
तांकां पळोवची ताका आशा आसली पूण थंय आसतनाय त्या एकसुरपणांत त्या कुलकुल्यांत ताणें आपुरबायाचीं पदां घडयल्लीं न्ही गे तुका उगडास उडास आसा हय मोग तुजो कितलो आशेलो गाठार घडयल्लें आनी एक पद खंयचें तें कुरू मामा आपुरबायाची पदां आनी कितोडीं घडयल्लीं म्हणटात आनी थूय पदां घडताय न्ही गे तुका एक सुरपणान तुजीं पदां बरीं घडूंक जातात कशें एक सरपणांत मस्त बरें जाता सेंटिमेंटल वय, पदां वय, भायर येतात न्ही गे वय, वय. हय आनी थंय गाठाक आसल्या कडेन ताणें सबर पदां घडलीं पूण वर्सभर रावलो मागीर फाटीं आयलो आनी फाटीं येता येताना आनीक आपुरबायाचें पद घडलें आमी सगळीं जाणां तुमकां गोत्त आसा तर गोत्त आसतलेंच तुमी सांगाता गांवचें आतां तुमचे मुखार परतून क्लॉडी हांव येता गो गाठी देंवून
बरें सापुरबायेचें पद कशें भोगलें तुका गायताना म्हाका मस्त दादूस काय बगली हय म्हणजे मोगाचें पद हें मोगाचें पद देव बरें करूं क्लाउडी देव बरें करूं